नमस्कार. समेस्त पळोवप्यांक माय मोगाचो येवकार. पणजी दूरदर्शनच्या प्रादेशीक खबरां विभागाचे खासा आवृत्तीन आमी आज परीक्षा पे चर्चा हाजेर भासाभास करपा खातीर जमिल्ले आसा. म्हजे बरोबर डॉक्टर केशव बळीराम हेडगेवार शाळेचे मुख्याध्यापक विलास सतरकर सर आयिल्ले आसा. येवकार तुमकां. नमस्कार. आनी आमी जी परीक्षा पे चर्चा ताजे 7वें संस्करण दिल्लीच्या आमच्या भारत मंडपम हांगा आज घडोवन हाडले आनी प्रधानमंत्री आमचे देशाचे नरेंद्र मोदी हे मुखेल वक्ते आशिल्ले आनी देशांतली जवळ जवळ वट्ट 3,000 भुरगीं ते मंडपान आशिल्लीं. पूण इतलें म्हत्वाचें म्हणजे विलासबाब पयलीं उलयता तेन्ना हो मंडपम थोडेच म्हयने पयलीं G20 हे हाजे राष्ट्राध्यक्ष 2 दिसांचे तांचे भाशण आनी डिस्कशन हाजे खातीर आनी ताजे नंतर आमची माणकुली भुरगीं आनी आमचे पळोवप्यांक उत्सुकाय जातली की स्टॅटिस्टिकल बाजू जी पयलीं तुमी आमी सुरू करतना 2018 हे सुरू जाल्लें पयलें संस्करण आनी ताका फक्त 22,000 भुरग्यांनी रजिस्टर केल्ले आनी पेरंट आनी टिचर मेळून. आयचें जें 7वें संस्करण जालें ताका जवळ जवळ 22 करोड म्हणजे तातूंत पालक आशिल्ले, शिक्षक आशिल्ले आनी भुरगीं आशिल्लीं शाळेची. आनी हें जर पळयत जाल्यार हें विविध भाशांनी विंगड भाशांनी हाजो अनुवाद करून ते राज्यांनी प्रसार जातले. म्हण आमी जेन्ना आयचें जें संस्करण आसा ताजेर आतां विशिश्ट भर दिवपाक जालो जाल्यार पयले सुवातेर जें पळय एक्झिबिशन मांडिल्लें बरोबर ताजे प्रधानमंत्र्यान पयलीं दर्शन घेतलें ताजे संदर्भात आमचे एड केला. म्हणजे पयलीं नाशिल्लें पूण खूब बरें कशें आसा की माननीय पंतप्रधानाचो पयलीं पासून भुरग्यांचे जे नवीन इनोव्हेशन्स हाचेर खूब भर आसा. म्हणजे अटल इनोव्हेशन माध्यमांतल्यान जे फाटल्या 7-8 वर्सांचे म्हणजे देशभर वेगवेगळे प्रयोग आसा किंवा अटल टिंकरिंग लॅब आसा. म्हणजे भुरग्यांनी नवीन प्रोजेक्ट करचे, नवीन प्रयोग करचे. निती आयोगाच्या अंडर ते काम करता. म्हणजे इतलें ते इम्पॉर्टन्स आसा. म्हणजे हो जो अटल इनोव्हेशन मिशन आसा ते निती आयोगाच्या अंडर मॉनिटर करता. बरोबर. तांच्या न्ही माननीय पंतप्रधानाचे खरेंच म्हणजे भुरग्यांच्या इनोव्हेशनाचेर खूब भर आसा आनी ते म्हत्व दितात. तातूंत विंगड आमचे पैलू जे आसा म्हणजे हवा, वायू, म्हणजे कशें आसा उजो हे सगळे. म्हणजे आमी जर एकूण निती आयोगाचो तर तो तेंचो एकूण जर हें पळयलां जाल्यार तेंची कशें आसा न्ही की लोकांचे हें इजी कशें जाता लायफ सोंपें. म्हणजे टेक्नॉलॉजी टू मेक लायफ इजी किंवा टू सॉल्व डे टू डे प्रॉब्लेम. प्रधानमंत्री जे म्हणटा तेन्ना इज ऑफ लायफ, इज ऑफ डुईंग बिझनेस. करेक्ट. त्या संदर्भात त्यांचे खूब बरें आसा. म्हणजे त्याच खातीर तितूंतल्यान न्ही आमी मेक इन इंडिया आसत किंवा ह्यो सगळ्यो ज्यो गजाली पळयत न्ही जाल्यार तो एक तांचो फोकस एरिया आसा कळ्ळें. आनी म्हाका दिसता की आत्तां तशें पळोवपाक गेल्यार म्हणजे ते भारत मंडपन करप हें खूब आमच्या भुरग्यांचें सौभाग्य. कित्याक येदो मोठो जो व्हेन्यू आशिल्लो तो ते व्हेन्यू म्हणजे ह्या परीक्षा पे चर्चेक कितलें म्हत्व दिता. म्हणजे स्टेडियमा कडल्यान भारत मंडपम हो प्रवास जो आसा तो कित्याक आसा जाल्यार ते भुरग्यांच्या ह्या सगळ्या विशयाक चड म्हत्व दिता. बरोबर. विलास बाब, आतां जेन्ना आमी पळय म्हणटा परीक्षा, जेन्ना घरचो सगळो वातावरण आतां हे परीक्षा म्हणजे आतां 15 फेब्रुवारीच्यान CBSEच्यो सुरू जातल्यो, मागीर आमच्यो गोंय शालांत मंडळाच्यो 12वेच्यो, ताजे नंतर 10वेच्यो सुरू जातल्यो. पण जेन्ना पंतप्रधानाक पयलो प्रश्न विचारलो तुमचे तणाव हो कसो जाता, हो तणाव म्हणटा तो तणाव तो उरता भुरग्यांचे. कशें आसता ते वेगवेगळे प्रकारचे प्रेशर आसता. म्हणजे कशें आसता फॅमिलीचे प्रेशर आसता, पेयर प्रेशर आसता, फुडले एडमिशनाचे प्रेशर आसता. हे सगळे प्रेशर जे आसा पळय ते प्रेशराचेर आज भुरगे काम करता. म्हणजे पयलींच्या काळान कशें आसतालें की इतलें कट टू कट कॉम्पिटिशन स्पर्धा आसनासलें जी आतां जाल्या आनी त्या खातीर तसो प्रेशर येता. पूण म्हाका अशें दिसलें की ह्या सगळ्या 6-7 वर्सांच्या फाटल्या प्रवासांतल्यान की हें आतां टिचर्सांकूय डायजेस्ट जावपाक लागला. बरोबर. पेरंटाकूय डायजेस्ट जावपाक लागला. म्हणजे कितलो प्रेशर हाडप ना. म्हणजे आमी कशें आसा वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान चर्चा येता पूण थोडोसो बदल जो आसा पळय तो बदल आज मानसीक बदल जाय. हेजे फाटल्यान कशें आसा इट इज नॉट एका दिसान जायच्यान तें. पूण हेचो सगळो लॉंग टर्म जर फाटल्या 6-7 वर्सांचो पळयत जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणान तेजें हें जालां. आनी तेंचें आनी एक म्हणणें आसता. म्हणजे तुमी जर तेचे बारीकसाणेन पळयलें आसत ते पेरंटांनी सांगलां तेका वायट धरपा भुरग्यां जेन्ना प्रश्न विचारता पळय तो म्हणटा की तुमी मोटिवेशन म्हणून घेया. म्हणजे खंयच्या तितून ते म्हणना की तुम्ही टार्गेट ठरयचे न्ही, तुम्ही हाय अचीव करपाचे टार्गेट ठरवणं कशें म्हणना ते. म्हणजे तुम्ही खेळा म्हणून म्हणजे तुमच्या सगळ्या भाशेनान ते आसा. मागीर तुम्ही म्हणटाले म्हणटा ते की आज मोदीन सांगले तुमकां खेळात म्हणून
म्हणजे तुम्ही सूर्यप्रकाशानच खेळा हें करा, पूण तें सांगतना तो खंयच तें डायवर्ट जावंक दिना. म्हणजे तुमचें टार्गेट आसूंकच जाय, हाय एक्सपेक्टेशन तुम्ही स्वताचेर दवरा अँड बी मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड असो जो आसा न्ही. पयलो. आनी दुसरें म्हणल्यार सर आमी जेन्ना आयकताले राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचे ताणें भरपूर उल्लेख केलो ह्या संदर्भात. कशें आसा बदल ते जाता पळय ते जे माननीय पंतप्रधान जे हांगा उलयता पळय ते हांगासर रेस्ट्रिक्ट उरना. म्हणजे बरेच वेळा तुम्ही सगळे त्यांच्या हेतून पळया की ते उलयता ते करता. तें जें दाखोवपाक कशें आसा आमी परीक्षेचो प्रेशर जर कमी आसत जाल्यार तेणी एनईपींतल्यान हो बदल जावचेलो आसा फुडें. अशें सांगलें. म्हणजे भुरग्यांक सब्जेक्ट चॉयस येवचेलो आसा, भुरग्यांक एग्जामीचो प्रेशर कमी जावचेलो आसा आनी तेंची आतां भुरग्यांची जी हें येतलें पळय रिपोर्ट कार्डां ती 360 होलिस्टीक रिपोर्ट कार्ड जावपाचें. म्हणजे तुमी सगळें करता पळय तें. म्हणजे तुमी क्या लक्षात आनी एक घेतलें तेणी जेन्ना म्हटलें पळय टिचरांचेर प्रश्न येयलो तेणी सांगलें की म्युझीक टिचर हो खूब म्हत्वाचो म्हणून. बरोबर. कारण यू कॅन चेंज द एनवायरमेंट. सो ह्या सगळ्या गजालींक एनईपीन म्हत्व दिल्लें आसा. म्हणजे तें इट इज डायरेक्टली लिंक्ड आसा. म्हणजे ते फक्त उरलेलें आनी तें कशें येतलें इम्प्लिमेंटेशनान पळय हें फुडल्या 2-4 वर्सां भितर पूर्ण संपूर्ण देशभर जावचें. सारको क्लियरिटी जातली. क्लॅरिटी येतली सारकी आनी तो खरोच प्रेशर कमी जावचेलो आसा. हो जो आत्तां प्रेशर येता पळय म्हणजे हो आतां कसो आसा आतां ते भुरग्यांची मानसिकता तयार केली, पेरंटांची मानसिकता केली, इल्ले इल्ले करून एक्झामिनेशन रिफॉर्म्स येता पळय तितूंतल्यान तो परीक्षांत हातूंतल्यान बदल जाता तो आसा. म्हणजे खुबशे एज्युकेशनल ट्रान्सफॉर्मेशन्स येता ही जी आसा पळय ते ह्या सगळ्या चर्चेंतल्यान येयल्लीं आसा. म्हणजे हातूंत व्हडलो मोठो बदल जाता. म्हणजे कशें आसा न्ही ते जे पळय भुरग्यांकडल्यान प्रश्न घेता पळय म्हणजे तितूंतल्यान तांकां पल्सीस कळटा भुरग्यांक कितें जाय तें कळ्ळें. म्हणजे ते म्हणजे समाजाक कितें जाय, समाजाची खंय अडचण आसा ती समजून घेवन त्या प्रमाण बदल करप आसा. म्हणजे एनईपीचे सुद्दां जो सगळो ड्राफ्ट जाला पळय ताचे पयलीं सगळे कडेन चर्चा जाल्या. लोकांक कितें जाय, लोकांक कितें दिसता, लोकांचो इन्वॉल्वमेंट म्हणजे समाजाचो इन्वॉल्वमेंट. हांगासरूय तिणी तशेंच केलां. हांगा टिचरांकडल्यान घेतला तिणी पयलीं प्रश्न, भुरग्यांकडल्यान प्रश्न घेतल्या, टिचरांकडल्यान प्रश्न घेतल्या. बरोबर. हे सगळं म्हणजे इन्वॉल्व केले त्यांनी सगळ्यांक हे प्रोसेस. बरोबर. आणि एक म्हत्वाची बाब म्हणजे ह्या संदर्भात तणाव, ते तणाव हो गुणा कडेन संबंदीत आसता. म्हणजे परीक्षेन कितले गुण मेळटले हाजे खातीर स्पर्धा ही जालीच. शर्यत म्हणजे एक पालक दुसरे पालका कडेन भुरग्याकडे सांगले सिबलिंग्स जेन्ना आसता त्या खातीर आपल्याच फॅमिलीन सुद्दां व्हडलो भाव धाकट्या भावाचें कंपेरिजन जाता आनी नॅचरल जाता. आमी तें ऑब्जर्व करता डे टू डे पळयता. बरोबर. पूण ताका तेणी खूब बरें उत्तर दिलें की तुमी तें मोटिवेशन म्हणून घ्या म्हणून. म्हणजे म्हाज्या भावाक जर इतले मार्क पडले हांव त्याच्या पेक्षा बरें मार्क घेतलो, हें मोटिवेशन घ्या म्हणून. हें जावं नाका इलमुसलें जावं नाका. बरोबर. आनी एक म्हत्वाचें जेन्ना तुमी आतां राष्ट्रीय शिक्षण धोरण बी म्हणटा आमी इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन. आतां पयरूच आमच्या गोंयांत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्पल फेस्त जावन गेले. ते संदर्भात दिव्यांग भुरग्याचें एक ताणें उदाहरण दिलें. ते दिव्यांग भुरगे शर्यतीन धांवतना एक दिव्यांग भुरगे पडटा आनी बाकीचे धांवना ती परत येतात ताका वयर हें करता आनी सगळींच परत धांवतात. तशें न्ही तेणी ह्या पुस्तकान तें म्हणजे तेणी जें पुस्तक काडलां हांगासर परीक्षा एग्जाम वॉरियर्स म्हणून तितून तेणी खूब हें केल्लें आसा की तुमी कांय गजाली ज्यो आसा न्ही ते एकामेकाक चर्चा करून हें करा म्हणून. म्हणजे ग्रोवींग टुगेदर, वर्किंग टुगेदर हें जें आसा पळय कशें आसा की एकटोच फुडें न वयता आपल्या खूब जाणांक घेवन वचपाचें अशा प्रकारचो जो आसा पळय तो तेच्या परीक्षेच्या बाबतींत सुद्दां तेंचें म्हणणें आसा की तुमी चर्चा करा, एकामेका कडेन डिस्कस करा. आज तेणी मातशें वेगळें तरेन सांगलें. आज तेणी सांगलें की एग्जामीक वयतना तुमी फ्री जावा म्हणून. कळ्ळें. पयलीं ते कितें म्हणटाले उत्सव असो म्हणा. आसात उत्सव आसा तेंचें म्हणणें तें आसा परीक्षा हो उत्सव आसा आनी तो सगळ्यांनी मेळून सेलिब्रेट करचो. दुसरें ताणें सांगलें कितें एग्जामीच्या वेळार आमी भुरग्यांक एक संवय आसता एग्जामीच्या हॉलान सुद्दां आमी पळयता तुमी पळयता आसतले बस स्टेशनाचेर सुद्दां भुरगीं अशीं पुस्तक उगडें धरून लास्ट मिनीट इवन एग्जाम सेंटराचेर ताणें म्हणलें अर्दवर पयलीं येया तुमी. ना थंय तेणी तच म्हटलें न्ही तेणी म्हटलें की तुमी थंय मातशें फ्री रावा तुमी खेळा अशें म्हणजे तुमी प्रेशर कमी करून घ्या. आनीकूय बारीक बारीक गजाली तेणी सांगल्यो म्हणजे तुमी नवीन कपडे घालूं नाका, नवीन पेन घेवन येवं एक तेणी पेरंटांक एक सांगलें नाल्यार तेजो प्रेशर उरता भुरग्यांक. बरोबर. आनी कितें जाता सर की नॉर्मली आमी पळयतात तेन्ना प्रत्येक पालक आतां कोणूच पालक किंवा खंयचोच भुरगो युनिफॉर्म घालून परीक्षेक वचत नात. म्हणजे ते आमच्या वेळार ते परीक्षेक युनिफॉर्म घालूनय वताले आमी. आतां कपडे सिवील ड्रेस घालून वता. ताणें बेस बरे पद्दतीन सांगपाचो यत्न केलो की पालकांक ताणें अपील केली. भुरगेय खुबदां पालका कडेन हें करता. बरोबर. डायरेक्टली सांगलें तेणी तुमी नवीन कपडे घालूं नाका, नवीन पेन घेवं नाका, जशें नॉर्मल तुमी वयता तशें जाता. म्हणजे कसो आसा न्ही
त्या नवीन वातावरणाचो प्रेशर आसता खूब वेळा. बरोबर कळ्ळें न्ही. तो प्रेशर कसो कमीत कमी करपाक, कित्याक 10वेचो भुरगो पयली खेपे पब्लीक एग्जामीक वता, सो तो प्रेशर कमी करपा खातीर कितें करचें, खूब बारीक बारीक टिप्स तेणी तश्यो खूब बऱ्यो दिल्ल्यो भुरग्यांक. आनी नॉर्मली ते कशें आसा न्ही, आमी पेरंटूय हें घेता प्रेशर, म्हणजे नॉट ओनली आमी घरांतलेंच वातावरण इतलें सिरियस करून उडयता, कळ्ळें न्ही. सो म्हणून म्हणटा ते एनईपीन जें जातलें पळय बदल, ते घरांतलें एनवायरमेंट इम्प्रूव जातलें, खूब इम्प्रूव जातलें, कारण एग्जाम पॅटर्न चेंज जाता. हे खेपे विलास सर हांवें एक नोट म्हणजे केला, तुमी केला आसतलें की चडांत चड पालकाचेर भर दिल्लो गेलो, पालका कडेन लक्ष हे खेपे चड. पालकांचे उलयतना तेणी एक तो म्हत्वाचो मुद्दो आज काडलो पळय, तो हे आमचो सोशल मिडिया किंवा मोबायल वापरप किंवा गॅजेट वापरप जे आसा पळय, तेचेर तेणी खूब बरे तरेन सांगलें. म्हणजे कशें आसा की घरांनी आज खरीच तशी आसता की 4 लोक आसा जाल्यार 4 कोणच्यानी एकामेकाचे मोबायल घेवन बसलेले आसता. त्या खातीर तेणी सांगलें पळय, जेवपाक बसता आसतना तुमी सगळे जाण एकत्र हें करा, तुमी मोबायल कडेन किंवा गॅजेट कडेन दवरा, म्हणजे जेवता गजाली मारा. आनी एक तांचे खूब म्हत्वाची गजाल आशिल्ली आसा, तिणी म्हटलें की घरान एक तरी कूड अशी करची की ज्या जाग्यार तुमी गॅजेट फ्री झोन अशें करा, म्हणजे त्या जाग्यार फक्त गजाली मारपाक घरांतले सगळ्यां. नाजाल्यार कितें आसा, कौटुंबीक कलह जे आसा पळय तेंचेर ते खूब बरें उलयले. कौटुंबीक कलह आसा किंवा कम्युनिकेशन गॅप जो आसा पळय, तो ह्या गॅजेटा खातीर चड येयला, कित्याक आमी गॅजेटान चड इनवॉल्व आसा. आनी एक तिणी खूब म्हत्वाचें सांगलें त्या गॅजेटच्या वापरान की तुमी तो मॉनिटरींग ऍप लायात, तो डावनलोड करा म्हणटा, तो आपापल्या मोबायलान डावनलोड करा, म्हणजे तो तुमकां कमीत कमी नोटिफिकेशन दितलो जालो म्हणून. सो हे जे बारीक गजाली त्यो, पूण इट काउंट्स. एकदां सुरू केले आसत लोकांनी न्ही, घरान जर टीव्ही पळोवप ना, जेवत ना, ही जर संवय लागली आसा त्याचे लॉंग टर्म इफेक्ट खूब बरे मेळटले आसा. तुमी गॅजेट फ्री झोन घरान केले आसा त्याचे इफेक्ट मेळपाचे आसा. आनी एक म्हत्वाचें म्हणजे जेन्ना आमी पालकाचे उलयता, 2-3 पालकांनी विंगड भागाचे भारताचे मुजरत तांकां विचारलें की आमी भुरग्यां मदीं कशें सोशल मिडिया उपयोग हाडपाची शिक्षणा खातीर हें विचारलें. बरोबर, तेजेर तेणी ते कसं सांगलें की तेणी ते मागीर टिचरांक सांगलें, टिचरांनी करचें म्हणून, की तुमी गॅजेटाचो बरो वापर कसो करूं येता. म्हणजे भुरग्यां जेन्ना खंय वयतले पळोवपाक पिक्चर, म्हणजे जॅस्मिनचें उदाहरण दिलें जाल्यार मागीर वयच्या पयलीं तेची म्हायती काडली, हो बरो यूज न्ही, युट्यूबाचो फक्त वायट यूज न्ही, जाल्यार बरो यूज जावंक शकता हें भुरग्यांक सांगचें. आनी भुरग्यांक थोडेशे बऱ्या युजा कडेन डायवर्ट करचें, बरोबर, अशे प्रकारचे तेणी थोडेशे गायडन्स. आज चडांत चड पळयत जाल्यार समाजीच आमचे समाज हो हाकाच लागून सोशल मिडियाकूच लागून ताका तो बरो उपयोगूय करूं येता न्ही. कसो आसा, सोशल मिडियाक आमी सामको वायटूच म्हणूंक शकना, कारण जेन्ना आतां कोविडाच्या टायमार आमकां कांय अवेलेबल नाशिल्लें तेन्ना तोच आमकां पावलो न्ही तसो. आनी तातूंत विंगड अशे एप आसा, अशे लिंक आसा जी खऱ्या अर्थान शिक्षणा खातीर पोशक आसा. ते तेणी सांगलें की तुमी एप सांगा भुरग्यांक खंयचे वापरूं येता, खंयचे बऱ्यो गजाली आसा, म्हणजे आमी टिचिंगान सुद्दां यूज करता न्ही. बरोबर, त्याच्या संदर्भातले थोडेशे भुरग्यां कडेन जर चर्चा केली आसत जाल्यार ताचो खुबसो म्हणजे ताचो बेटर यूज, म्हणजे ताचो बरे सायडीन कसो उपयोग करपाक मेळटलो, हेजेर थोडेशे हें करपाक मेळटलें. आतां आनी एक बाजू आमी पळयतात पळया सर, सदां आमी म्हणटा कितें, भुरगो दोतोर जावचो, इंजिनियर जावचो. तांणी एक म्हणलें, तुमी आयकलां आसतलें आनी आमचे पळोवपी ट्यून इन करून आसतले, कला आनी संस्कृती. कित्याक गोंय आमचे कला आनी संस्कृतीचे खाण अशी म्हणटा. तुमकां जर कला आनी संस्कृतीन जर हें आसा, रुची आसा, वाव आसा, तातूंत खूब फुडें वचूंक शकता. ताच्या शेवटाच्या जर भाशणांतलो हें पळयलो आसत जाल्यार तेणी कशें म्हटलेलें की आपलो विश्वास जो आसा पळय तो 140 कोटी जनतेचेर आसा. आनी हे तुमचें जनरेशन जेन्ना व्हडलें जातलें किंवा तुमचें फुडलें जनरेशन येतलें तांकां त्रास जावचे न्ही, हे दृश्टींच्यान आपूण वेगवेगळी वोकेशन्स जे आसात, ऑक्युपेशन्स जे आसात तेची चालना मेळची. म्हणजे भारत हो सगळ्या दृश्टीने सक्षम जावचो, हेच्या खातीर प्रयत्न करचो, अशें एक तेंचें म्हणणें केलें. आनी तें न्ही आतां एनईपीन जें आसा एनईपीन तेणी लोकल वोकेशन्स आसा पळय ताका म्हत्व दिलां. बरोबर, म्हणजे सादारण 26th ऑनवर्ड्स आसा हें सगळें. म्हणजे आतां कशें आसा, अदरवायज 6th स्टँडर्ड ऑनवर्ड्स लोकल वोकेशन्स येतले किंवा 9th ऑनवर्ड्स तांकां काय सब्जेक्ट्स येतले. सो आतां म्हणजे हँड्स ऑन तांकां मेळटले, एक्टिविटीज मेळटल्यो आनी लोकल वोकेशनूय फुडें सरतली. हे जे गजाली आसा पळय तेच्या खातीर थोडोसो म्हणजे तितूंतल्यान लोकांनी म्हणजे वदळोवचें हांव म्हटलें की मेक इन इंडिया आसा किंवा स्टार्टअप इंडिया आसा. बरोबर, आतां तुमी आतां म्हणटा पळय स्टार्टअप इंडिया म्हणटा पळय, जवळ जवळ 1,00,000 वयर रजिस्टर जाल्ले आसा. हो सगळो एका तेंचो हें आसा, कसो आसा ते सपोर्ट करता. मागीर गव्हर्मेंट सपोर्ट करता कित्याक की हितूंतल्यान नवीन जॉब टेकर न्ही, जॉब गिवर जावचे, जॉब सिकर जावचे ना, जॉब क्रिएटर जातले, जॉब गिवर जातले. ताका लागून दुसरें म्हणलें पळय आतां विश्वकर्मा येवजण
ही सरकारची बरोबर. जवळ जवळ 18-21 म्हणजे भुरग्यांकडे उलयता आसतना ते फुडें तांकां ऑपॉर्च्युनिटी प्रोवायड करता, संदी दिल्या. म्हणजे कितें आसा फक्त उलयले आनी गेले अशें न जाता, जे हांगासर उलयले हांगा जें सांगलें आनी ताका फुडें ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक कसो ताका वाव आसा, त्यो स्किम्स तयार जाल्ल्यो आसा. आनी एक म्हाका खटक म्हणजे खरें म्हाका पटलें, एक ल्हान भुरग्यान विचारलें ताका की आमी शिकता हें पालकांक कशें कन्विन्स करप, कित्याक पालकांक कशें समजावप की आमी शिकता. कित्याक प्रत्येक पालकाक कितें दिसता आपलो भुरगो कमीच शिकता म्हणून, खंयच्याच पालकाक अशें दिसना की आपलो भुरगो हुशार ना म्हणून, पूण ताका दिसता की भुरग्यान चड करचें, एफर्ट्स चड घालचे. म्हणून तातूंत प्रधानमंत्र्यान एक तुमी हाजेर विस्तारान उलया. कशें आसता न्ही की खूब वेळा अशें आसता की भुरगो जर बसलो आसत जाल्यार तो कितें करता तें आमकां म्हणजे नॉर्मली पेरंट्स म्हणटा ताका हें आसता आनी पेरंटांक मागीर खरें आसा काय खोटें, आनी मागीर म्हणून तें मार्कांचो जो आग्रह आसता पळय तो त्या खातीर आसता की मागीर आमी आमचे पॅरामिटर्स कितें पळोवपाचो, अभ्यास केला काय ना तो, मार्क बरे पडले जाल्यार मेळो. म्हणून तिणें सांगलें की तुमी सब्जेक्ट समजून घेया, कळ्ळें न्ही, विशय समजून घेया, हेजेर तेंचो भर आशिल्लो. आनी ते कशें म्हणटा की स्वताक हें करपाचें, म्हणजे स्वता कडेन कंपिटिशन म्हटलें तें तेतून येता कडेन, म्हणजे आपल्याच कडेन कंपिटिशन केलं नंतर म्हाजेच म्हाका हांव म्हाज्या खातीर शिकता, हांव हें सगळें म्हाज्या खातीर. आनी एक तेणी तितून न्ही म्हत्वाचें सांगलेलें पळय की फक्त मार्का खातीर शिकूं नाका, बरें मनीस जाय म्हणून. म्हणजे मागीर तिणें दोतोराचें उदाहरण दिलें पळय, खंयचो दोतोर मागीर बरो दोतोर वळखलो वयता. आनी एक तांणी, हांव तुमकां इंटरप्ट करता, तांणी सांगलें की एक भुरगो 90% घेता, 10% ताका मेळना, तुमकां 90% घेवपाक कोणें आडयल्या सांगलें ना. तें आसा म्हणजे कसं जाता पूण तुमच्या हाजे प्रमाणे, हेजे प्रमाणे आसता आनी तेच्या लायकिंगा प्रमाणे आसा. म्हणून ते तांचे एक तशें आसतात. हें सगळें करतना तो फोर्सफुली म्हणून तो मोटिवेशनान म्हणटा. म्हणजे एक प्रत्येक गजाल तो म्हणटा की तुमकां जर कोणी फोर्स करता ही पर्सेंटेज जाल्यार यू टेक इट एज अ मोटिवेशन. नाही, ताणें मागीर तूं आतां आमी प्रश्न आमी डिस्कस करता पळय, तातूंत एक म्हत्वाचो विशय म्हणजे शब्द जो आसा तो खटकता. म्हणजे प्रधानमंत्र्यान ताचेर विस्तारान भाश्य केलें, ते भुरग्यां मेरेन पावलें वेवस्थीत. ट्रस्ट डेफिसीट म्हणून एक ताणें शब्द वापरलो पळय, तो कसो आसा, ट्रस्ट डेफिसीट कित्याक जावचें न्ही, कळ्ळें, पालकां मदीं आनी भुरग्यां मदीं, पाल्ल्या मदीं हो ट्रस्ट डेफिसीट जावचो न्ही. कशें आसा तेतून तेणी कम्युनिकेशनाचेर थोडोसो भर दिला. म्हणजे कम्युनिकेशन जर पेरंटांचें आनी भुरग्यांचें बरें जालें आसत म्हणून तें हांव म्हणटा काय वदळचो तेणी वदळचो मुद्दो जालो गॅजेटाच्या बाबतींत तेणी कुटुंबाचेर उलयलो पळय. कुटुंबान अविश्वास केन्ना निर्माण जाता, बरोबर, किंवा कुटुंबान संवाद नासले जाल्यार, आनी संवाद करपाचें ठिकाण आमचें कशें आसतालें पयलीं की जेवणाक एकत्र बसताले आनी अशें गजाली करताले. आतां गॅजेटान ती जागा घेतल्या आनी त्या खातीर त्यांनी म्हटलें की इनडायरेक्टली तुम्ही गॅजेटाचो वापर जर घरा म्हणजे ज्योत ना करूं नाका, किंवा तुम्ही एक खोली दवराच्या जाग्यार तुम्ही ते कम्युनिकेशन गॅप तुमचो उरपाचो ना. कम्युनिकेशन गॅप जर उरलो जाल्यार मागीर ते ट्रस्ट जो आसा पळय तो वाडटलो, विश्वास डेफिसीट जालो न्ही, तो डेफिसीट जावचो ना, विश्वासान भर पडटले आनी विश्वास वाडटलो. आनी एक हे खेपे तांणी शिक्षकांक सुद्दां बोध दिले हातूंतल्यान. बरोबर, शिक्षकांक महत्वाचे खूप गजाली सांगल्यो शिक्षकां. म्हणजे कशें आसा की तेणी जे विचारलें पळय अशें आशिल्लें की शिक्षकांक तेणी विचारलें तुमचें कितलें बॉन्डिंग आसा भुरग्यां बरोबर, तुमकां भुरगे पास आउट जाल्या नंतर भुरगे तुमकां कितले आपयता, तुमकां लग्नाक कितले जाण आपयता, बारीक बारीक म्हणजे खूब विचार मायक्रो हे तेंचे विचार जे आसा अभ्यास केला तेणी. कारण कशें आसा की तुमी जर भुरग्यां कडेन टच आसलो, तुमचें बॉन्डिंग बरें आसलें जाल्यार पास आउट जाल्या नंतरूय भुरगो तुमचो हें जातलो. म्हणजे तेणी तें विचारलें न्ही तुमकां एग्जामीच्या आदले दिसा कितले भुरगे प्रश्न विचारता किंवा तुमकां डिफिकल्टी खातीर कितें प्रॉब्लेम जाला तुमचे कडेन, म्हणजे तांकां कसो दिसता काय कितें की म्हाका टिचराक फोन केल्यार म्हाका कितें तरी सोल्युशन मेळटलें, जाप मेळटली आपल्या प्रॉब्लेमा. म्हणजे तेणी तें लिंक करना पळय परीक्षे कडेन. तेणी सांगलें की तुमचे पर्सनल प्रॉब्लेम आसा आनी तुमी टिचरा कडेन एप्रोच जाता काय कितें. सो आमी जे म्हणटा की टिचर हो फ्रेंड, फिलोसोफर, गायड हो जो आसा पळय तो रोल आमी कितले करता हे इनडायरेक्टली तेणी आमकां सांगलां टिचराक. आनी एक म्हत्वाची हेच संदर्भात ताणी आमी कितें आसता प्रत्येक शिक्षक हो बरी शिकता ती भुरगीं ताका आवडटात. म्हणून ताका कितें म्हणलें की एक वर्गांत 40 भुरगीं आसता, 40 भुरगीं सगळ्या कडेन 4-5 भुरगीं बरी आसता, तांचे बरोबर तो वेळ आपलो खेळ करता आनी ताचो टास्क करता. म्हणजे आमचे कडेन सुद्दां बीएडाक न्ही, बीएड शिकयतना हे करतना टिचर ट्रेनिंगाक तो मागीर तो डिस्ट्रिब्युशन ऑफ क्वेश्चन्स म्हणून एक हें आसता, कसो डिस्ट्रिब्यूट केले तेणी काय तो आन्सर करता तांकांच विचारता. नॉर्मल टेंडन्सी तशी आसता की आमी कोण तरी 4 भुरगे आन्सर करता तांकां विचारता, बाकीचे ते म्हणजे आज कशें आमी म्हणटात न्ही क्लासीन वर्गान गेलो
टिचराचे फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, भुरगे ते टिचराचेर फर्स्ट इम्प्रेशन करता, तांचेच कडेन आमी लक्ष केंद्रीत करता. त्या खातीर ते सांगलें की सगळे भुरगे तुमचे आनी सगळ्यांचेर लक्ष आसपाक जाय, तो एक आसा. म्हणजे दुसरें म्हणजे आनी एक ताणें ताका उलयतना फुडें ताणें अशेंय म्हणलें की भुरगो जो पळय कांयच उलयना ताजे कडेन तुमी डायलॉग करपाक जाय, टिचर्सांचे कनेक्ट, टिचरान कनेक्ट जावपाक ती आवश्यकता आसा. म्हणजे कशें आसा, तो भुरगो जर कितें करना आसा जाल्यार तें टिचरान समजून घेवचें पडटा कित्याक तेच्या फाटलें कारण, तेच्या फाटलें कारण कितें, थोडेशें टिचरान जर कित्याक फाटी केली आसत जाल्यार ताचो खूब उपयोग हो एकूण ते क्लासीक जाता, त्या भुरग्याकूय जाता आनी ते एक भुरग्याक आमी उबे करता. कशें आसा म्हणजे एक वातावरण निर्मिती ही कशे पद्दतीन आमच्या शिक्षणान जातली. आनी तुमी आतां उदोवच्यान म्हणत आयिल्ले आसा होलिस्टीक डेव्हलपमेंट हो तेणी एनईपीन तो सगळो घेतलेलो आसा. म्हणजे कसो आसा की आतां पर्यंत आमी फक्त मार्क्स ओरिएंटेड जाल्ले पळय, ते मार्क्सा बरोबर बाकी सगळ्यो गजाली भुरग्यांनी करच्यो. म्हणजे भुरग्यांक सब्जेक्ट चॉयस जे आसा ते आवडी प्रमाण जालें की मागीर प्रेशर ऑटोमॅटीक कमी जाता. मागीर प्रेशर केन्ना येता, म्हणजे आमी आतां जेन्ना पळयता न्ही, स्पेशली भुरग्यांक मॅथ्साचो प्रेशर आसता, गांवगिऱ्या वाठारांत इंग्लिशीचो प्रेशर आसता. म्हणजे जो सब्जेक्ट आपणाक कळना पळय तसो भुरग्यांक चड प्रेशर येता. आता जर एनईपींतल्यान हो प्रेशर जेन्ना येतलो, आपणा तो आवडना तो सब्जेक्ट कडेन दवरलो आनी आपणा आवडटे सब्जेक्ट घेतला, ऑटोमॅटीक तो प्रेशर डायल्यूट जायत वयतलो. कळ्ळें न्ही. म्हणजे तेच्या खातीरची सुविधा जी आसा न्ही भुरग्यांची ती जाल्ली आसा. कळ्ळें. म्हणजे जे येवचेले आसा नजीकच्या काळान येवपाचें. आतां जर आमी जर एक आढावो घेयत न्ही जाल्यार राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आनी परीक्षा हांचेर तांचें भाश्य जालें. आनी दुसरें म्हणजे कितें, शिक्षणान जेन्ना आमी पळयतात पयलीं जेन्ना आमी विद्यार्थी आशिल्ले, तुमी आनी आमी आनी प्रधानमंत्री सुद्दां, तेन्ना शिक्षक हे शिक्षका पुरते केंद्रीत आसताले. आतां शिक्षण हे भुरग्या पुरते केंद्रीत आसा अशें आमी म्हणूं येना, कित्याक शिक्षण हे त्रिकूट आसा. म्हणजे तातूंत शिक्षक जालो, ताजो टिचर जालो आनी ताजो भुरगो पेरंट जालो. ह्या पुस्तकान तांचे शेवटचो जो 33वां हें आसा पळय मंत्र, तातूंत तेणी म्हटलां की पालकांचो इन्वॉल्वमेंट आसचो. म्हणजे हांव सुरवात करतना पालक शिक्षक संघ कशे भशेन हाडचे ना, तशेंच फक्त पालक शिक्षक संघ पुरते मर्यादीत न दवरता, फुडें व्हरचे. प्रत्येक पालकाचो शिक्षका कडेन संबंध आसचो आनी आपल्या भुरग्याच्या अभ्यासाच्या संदर्भातलो जो हें आसा पळय तितून टॉक जावचे, डायलॉग जावचे. कळ्ळें न्ही. म्हणजे तो नवीन कॉन्सेप्ट जो एज्युकेशन येता की होम स्कूल पार्टनरशीप, हितून टीचर पयलीं कशें आसतालें, पालक शिक्षक संघ हो टीचर स्कुलान कार्यक्रमा पुरतो मर्यादीत तितलोच आसतालो. तो न करता तो भुरग्यांच्या एकाडेमिक्सान हेल्प करप. म्हणून तेंचें तें म्हणणें आसा की तो म्हणटा की परीक्षा हो उत्सव आसा आनी एक उत्सव जर आसा जाल्यार आमी घरा कडेन कशी तयारी करता, म्हणजे फूल फॅमिली तयारीक इन्वॉल्व जाता आनी फूल फॅमिली सेलिब्रेट करता. म्हणजे कशें आसा, तो म्हणटा की परीक्षा उत्सव आसा आनी उत्सव सगळ्यांनी मेळून सेलिब्रेट करता. तो एका भुरग्याचो तुमच्या जो कोण 10वीच्या एग्जाम आसा किंवा 12वीच्या एग्जाम आसा तेजे पुरतो मर्यादीत न दवरता. हो उत्सव पूर्ण फॅमिलीन सहभागी जावचो, पूर्ण सहभाग प्रेशर हाडचो न्ही आनी सहभाग जावचो आनी तेजें सेलिब्रेशनूय सगळ्यांनी करचें. अशा प्रकारचो एक उत्सवाचो हें केलें तेणी. हय. आतां जेन्ना भुरग्यां आतां परीक्षा दितली, आतां जरूर ते भुरगीं इन्स्पायर जाले आसतलीं, कारण देशभरांतल्यान भुरग्यांनी पळयलां आतां 22 करोड लोक म्हणजे पालक शिक्षक आनी भुरगीं मेळून वट्ट जवळ जवळ 22 करोड भुरग्यांनी रजिस्टर जाल्ले. म्हणजे जेन्ना आमी पयलें संस्करण पळयता तेन्ना 22,000 जाल्ले, आतां 22 करोडाचेर पावली ही संख्या. म्हणजे हातूंत जर इतलोसो बदल जाता जाल्यार जरूर तो शिक्षणांत तांच्या परीक्षेच्या संदर्भान किंवा तांच्या परीक्षे म्हणपूच न्ही, तांचे सकारात्मक दृश्टिकोन हो म्हत्वाचो. कारण मानसीक आरोग्य आज खूब म्हत्वाचें. तांचें म्हणण्यान तें आशिल्लें की पॉझिटिव्हिटी, म्हणजे भुरग्यांनी एकट्यान ताका प्रश्न विचारलो. सो ताणें म्हटलें की कायम तुमी पॉझिटिव्ह रावा, बी पॉझिटिव्ह. तुमी पॉझिटिव्ह रावले आसत आनी तुमचो जर कॉन्फिडन्स तुमी डेव्हलप केलो आसत जाल्यार सगळ्यो गजाली जाग्यार पडटल्यो आनी विश्वास दवरा म्हणून. आनी तांणी न्ही आनी एक सांगलें, आनी पंतप्रधान म्हटलें की आपल्या आपूण जेन्ना विचार करता की आपल्या फाटल्यान 140 कोटी जनता आसा. ना निमाणो प्रश्न ताका तोच विचारलो. आमचे कडेन वेळ कमी आसा म्हणून हांव तुमकां डायरेक्ट इंटरप्ट केलें की तुमकां एका माणकुल्या भुरग्यान विचारलें ताका की तुमी प्रधानमंत्री, तुमकां कसो प्रेशर आसता. सो त्या खातीर तो प्रेशर न्ही, म्हणजे तशें तेणी म्हटलें की आपल्या फाटल्यान 140 कोटी जनता आसा. तशें म्हाका दिसता आमच्या भुरग्यांनी धरपा जाय की तेंच्या फाटल्यान सगळी शिक्षक कम्युनिटी आसा, सगळी फॅमिली आसा. तसोच जर भुरग्यांनी पॉझिटिव्ह विचार करून जर एग्जामीक केले आसत जाल्यार निश्चितपणान हो जो प्रेशर जो आसा तो कमी जावपाक मदत जातली. हय. आतां सर आमचे कडेन खूब कमी वेळ उरिल्ल्यान तुमी आयचे म्हणजे आमचे हे पळोवपी आसा जे तातूंत सगळे विंगड विंगड घटक आसता, तांकां अशें टेक होम मॅसेज म्हणजे ब्रीद द वाक्य कशें हातूंतल्यान तांकां स्फूर्त मेळची खऱ्या अर्थान. आनी आमचे गोंयचे परिवार जो शिक्षणीक परिवार आसा
जो दरी कमी आसलो तो आसा आनी गोंया बगर भारत पूर्ण जायना. तुमी कितें सांगतले अशें? हय, म्हणजे कशें आसा की ह्या 7 एपिसोडांच्यान माननीय पंतप्रधानाचो एक प्रयत्न आसा की टेन्शन फ्री परीक्षा जावच्यो. आनी म्हाका दिसता तो सगळो मंत्र जर आमच्या पालकांनी, शिक्षकांनी, भुरग्यांनी जर आत्मसात केलो आसत जाल्यार खऱ्या अर्थान टेन्शन फ्री परीक्षा जावच्या खातीर म्हणजे तेच्या खातीर थोडेसो भुरग्यांनी जाय जाल्यार हेचेर परत वयचें, तेणी परत व्हिडिओ पळोवचे आनी सादारण आपणाक कितें हें जातलें. आनी अशे जे शब्द, वायट शब्द जे कानार पडटा, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ते आसचें न्ही. म्हणजे त्या खातीर तें जर कशें आसा त्या खातीर तो फॅमिली सपोर्ट जे म्हटल्यार तुमकां तिणी टिचरांचो सपोर्ट घेवचो अशें केन्नाय. कारण हें तिणी माननीय पंतप्रधानान टिचरांकूय अपील केलें. आज टिचरूय सगळे ते एक्सेप्टन्स मोडान आसा. त्या खातीर भुरग्यांक अपील आसा की जेन्ना केन्नाय तांकां कितें प्रॉब्लेम येता तेणी आपल्या पालकां कडेन अप्रोच जावचें, टिचरां कडेन अप्रोच जावचें आनी खूब म्हणजे कॉन्फिडन्सान येणाऱ्यो परीक्षा दिवच्यो. सर, तुमी इतले बरे उतरांनी आयचे समालोचन आमच्या प्रधानमंत्र्यांनी वेळांतल्यान वेळ काडून ताणी तेय बिझी मनीस साधारण 2 तास साधारण जवळ जवळ 2 तास 28 मिनटां हें थरलें. पयलें एक्झिबिशन आनी मागीर भुरग्यांचे ताजे संदर्भात भुरग्यांनी बरे पद्दतीन तांकां प्रश्न विचारले. तुमी हांगा आयिल्ले बद्दल वेळांतल्यान वेळ काडून आनी हे चर्चेन वांटो घेतिल्ले बद्दल पणजी दूरदर्शनचे वतीन आमी तुमचे आभारी आसा. देव बरें करूं. नमस्कार.